फेल्यूर म्हणणं ऑफ द रोड गेली म्हणतात बॅलन्स रोड गेली. सर ड्रोन काढले ते दॅट वी हॅव टू व्हेरीफाय. कितले जाण आसले सर गाडयेन? खूप जाण कपल्स पणजेच गाडीन म्हापसा सायडीन ना म्हापशेची आनी ती मडगांव सायडीन वयतली. वचले सो तेंचो कंट्रोल गेलो व्हेकलाचेर आनी ऑफ द रोड टर्टल जालें. टोटल सो तेंकां कांय इंजुरीज अशें कांय ना, सेफ आसा ते. गाडी सर गाडी रेंट घेतली रेंट कॅब तर ते डिवायडर लावून गेला मदीं घातल्या लागून कितें ना तेजे खातीर आमकां कांय खबर जाणून घेतलं कितें विचारचें पडटलें. कितें कॉल कितें कन्ज्यूम केला समथींग मेडिकल करचें पडटलें. सो इंजरीज ना सर कोणाक? इंजरीज कोणाक आहा? इंजुरीज कोणाक? सॉरी क्या हुआ? हम लोग हाईवे से आ रहे हैं हाँ सर, ये बैरिकेड सामने है हाँ। तो सडनली वो बैरिकेड आ गया. जस्ट टू सेव दिस मैंने लेफ्ट लिया, गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो गई. और किसी को कोई इंजरी हुआ? नहीं गाड़ी में कितने जन थे? सर, हम लोग दो लोग, दोनों सेफ है. दोनों से. आप लोग कहाँ से हो? सर, हम लोग बॉम्बे से हैं. टूरिस्ट है, Yes. घूमने के लिए आया. ओके, किसी को कुछ नहीं हुआ ना? बाय गॉड ग्रेस. ओके. तर आम्ही आज सध्या गिरी नॅशनल हायवेचेर तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात एक रेंट कॅब जी टटल जावन पडिल्ली आसा. ह्या गाडयेन एक कपल आसलें. जो ड्रायव्हर आसा ताका मदींच एक बॅरिकेड दिसलें. तो बॅरिकेड तो हे करपाक गेलो आनी सायडीन ताणें जो हे मारली फूल मारली ती सायडीन डिवायडराचेर गाडी टटल जाली आनी एक माड आसलो. माड फूल हे केल्लो आसा, मुळांतल्यान पडिल्लो आसा आनी गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा. आनी जे कपल आसले तांकां कांय इंजरी जाल्ली ना. तांकां सद्या म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्ले आसा ट्रिटमेंटा खातीर. आनी आमी जेन्ना जे गाडयेन विज्युअल घेवपाक गेले तेन्ना आमकां भितून गाडयेन वियोची बॉटली मेळिल्ली आसा. पुलिसांनी सांगिल्लें आसा की आतां तेंची हें जातकूच मेडिकल जातकूच ती समज ड्रंक आसा जाल्यार तेंचेर योग्य ती कारवाई जातली. प्रिव्हेंटा खातीर हांव करता.